खबर आसा की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी आमचो इन फोर्स आसा. सो ताका लागून सगळ्यात मुख्य म्हणजे आमचे टायमींग पाळप. सो आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की 10 PM इज द कट ऑफ टायम. 10 म्हणल्यार आमचो सगळो फ्लोट पॅड जो आसा तातूंत इव्हेंट्स आसतले म्हणजे तुमकां खबर आसतलें रोमटामेळ आसता, चित्ररथ आसता, मागीर फोक डान्स आसता आनी मागीर फॅन्सी ड्रेस सिनियर कॅटेगरी आनी ज्युनियर कॅटेगरी. सो हे आमकां एक 10 म्हणजे आमी लगेच 4 आमी स्टार्ट करतले ते 10 आमी सोंपयतले. सो इव्हेंट वायज हांव तुमकां सांगता की केन्ना आमी स्टार्ट करतले. सो मेन म्हणल्यार 4 ते 10 आमचो इव्हेंट आसतलो. सो 10 म्हणजे 10 कट ऑफ आमी चेंज करपाक शकना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान. सो आतां आमी टायमींग आमी स्क्वीज केला. सो आमी अनलिमिटेड एंट्रीज दवरपाक शकना. सो ताका लागून आमची कमिटीन एक डिसिजन घेतला की एंट्रीज लिमिटेड आसल्यो. फॉर एक्झाम्पल रोमटामेळ आमी फक्त 10 एंट्री घेतले आनी ताजो स्टार्टींग टायम आसलो 4:30. मागीर चित्ररथ 15 एंट्रीज फायनल आनी एंट्री टायम म्हणजे स्टार्ट टायम आसलो 5:30. फोक डान्स सुद्दां 10 एंट्री आनी ताजो टायम 4:30 आनी फॅन्सी ड्रेस म्हणल्यार ते एंट्री लिमिटेड अनलिमिटेड आसा. पण सॉरी एंट्रीज 20 फायनल केल्ले आसा. फोक डान्स कितलो? 10 आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन 20 एंट्रीज आनी ताजो टायमींग जावन आसा 4 स्टार्ट करता. सो मागीर आनी एक प्रश्न येतलो की एंट्रीज सुद्दां आमी रिस्ट्रिक्ट करतले ते आमी एंट्री घेतली एक दीस पयलीं 5 पर्यंत. सो तेन्ना अशें जावं येता की एंट्रीज खूब येतल्यो. सो ताका लागून आमी लॉटरी सिस्टम यूज करतले. ओके. सो सगळे आमचे जे फ्लोट्स आसा तांकां आमी नंबर दितले आनी ताजो टायमींग सुद्दां दितले. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मागता की कोणाकूय म्हणजे जे फ्लोटचे फायनलायज जातले लिस्ट आमचे 10 आनी 15. सो तांच्यांनी मातशें टायमिंगाचो मातशें तो पाळन करचो. कित्याक आमी कोणाक रेफर रावपाक शकपा ना कित्याक आमचे टायमींग खूब शॉर्ट आसा. सो तांचे जर ते ऑन टायम येयना टायम तांकां आमी दितले 20 मिनटाचो एक गॅप दिवन आमी सगळ्यांक आमी टायमींग दितले. सो जर ते त्या टायमार पावना जाल्यार ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. सो ते आमी खूब फॉर्म आसा हातून. ओके. सो मागीर हे जालें रिस्ट्रिक्शन एंट्रीसा प्रमाणे. मागीर दुसरें म्हणजे कितें आसा की हांव परत जे चित्ररथ जे आसता तांकां रिक्वेस्ट करता की कांयच पॉलिटिकल इमेजीस ऑर पिक्चर डिपिक्ट करचे न्ही. सो ताका लागून आमची ऑलरेडी स्क्रिनींग कमिटी आमी सब कमिटी आमी फॉर्म करतले आनी ताका लागून ऑल्सो ते आमचे फ्लायंग स्क्वॉड जे आसा ऑलरेडी आमचे जे इलेक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड. फ्लायंग स्क्वॉड सगळे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तांचे आसा. सो ते सुद्दां तांकां आमचे कमिटी हेल्प लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले. पण जे चित्ररथ म्हणजे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करता तांकां आमी डिस्क्वॉलिफाय करचे ना. पण तांकां सांगतले की ते जे आसा ऑब्जेक्शन कितें आसतले ते आमी काडपा लायतले. जर ते आयकना जाल्यार आमी डिस्क्वॉलिफाय करतले. सो ही दुसरी गजाल आसा. वेळपत्रक दुसरो म्हणजे आमचो रूट आसलो फॉर रोमटामेळ आमी हांगसरले नॉर्मली आमी सेंट एंड्रू चर्चान स्टार्ट करताले. पूण ह्या वर्सा आमी दामोदर टेंपल थंयच्यान स्टार्ट करतले आमचे रोमटामेळ. ओके. मागीर फ्लोट जे आसतले ते नॉर्मल सेंट एंड्रू चर्चान थंयच्यान येतले ते म्हणजे फ्लोट म्हणजे चित्ररथ बी ते. फोक डान्स डेजा कडेन स्टेज जी आसतली फोक डान्स आनी फॅन्सी ड्रेस इन फ्रंट ऑफ डेज ते प्रोसेशनान येवचे ना. ओके. हे आसा तिसरी गजाल. आनी मागीर चवथी म्हणजे हे जे शिगमोत्सव आमी जे आतां आमी करता सगळे अरेंजमेंट ताका लागून आमचे लॉ एंड ऑर्डर लागून ऑलरेडी आमचे सगळे काय पुलिसा वांगडा डिस्कशन जावन ते ऑलरेडी आमचे फायनल जाल्ले आसा. सो ते सगळे ते पळयतले. आनी मेन म्हणजे दुसरी गजाल म्हणजे ट्रॅफिक विदीन द सिटी आनी प्रोसेशन सुद्दां ते सुद्दां आमी सगळे अरेंजमेंट केल्ले आसा. आनी चवथी गजाल म्हणजे आनीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता लोकांक की आमी ते बॅरिकेडींग जे करतले ते मातशे बॅरिकेडान भितर येवचे न्ही आनी तुमचे फ्लोट सुद्दां ते ब्लॉक करचे न्ही. कित्याक आमचे ते कारणान डिले जावपाक शकता. सो एक आनी रिक्वेस्ट आसा टू ऑल द पब्लीक आनी आमकां जो हे फ्लोट जो आमचे शिगमोत्सव आमकां सादर करपाक आमकां मदत करची तांच्यांनी. सो इन डिटेल जे सांगू हे फक्त हे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जे लागता मेन ती गजाली हांवें सांगिल्ली आसा. सो इन डिटेल जे आमचे प्रोग्राम आसा एक्चुअली आमचे फ्लोटाचोच न्ही एक 5 दिसाचो कंटिन्यू प्रोग्राम आसा. तो आमचो एसएस सेक्रेटरी संतोष तुमकां सांगतलो. टायमिंग तुम्ही 10 दिला पळय. 2 कॅटेगरीन 1 ते 8 वर्सां आनी 8 ते 14 9 ते 14 अशे 2 कॅटेगरीन आमी फॅन्सी ड्रेस आनी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. हे कार्यक्रम शेनवारा जातलो. आयतारा जे आसा हे आमी लावणीक दवरलेले आसा क्वीन म्हणून लावणी क्वीनाचो कार्यक्रम आयतारा जातलो. सोमारा जो आसा हो आमी रंग तरंग हो मराठी कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी मंगळारा जो आसा
जो गोंयचोच एक फामाद ऑर्केस्ट्रा आसा तो आमी अरेंज केल्लो आसा. हे सगळे कार्यक्रम आमचे सांजचे 6 ते 10 पर्यंत पालिके समोर जातले. तेच बरोबर आमचो चित्ररथ रोमटा मेळ फोक डान्स आणि फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे आसा हे 3 तारखेक जातलें. तेच्या खातीर आमी कितें केलां की सगळ्यांक अपील करता आमी गोंयचे जे चित्ररथ आसा तांकां की तेंच्यांनी 2 तारखेक सांजचे 5 पर्यंत आमचो दामू कोसरेकर आसा किंवा आमच्या हांव आसा, आमचो शेखर खडपकर आसा, हांचे कोणाय कडेन तेंच्यांनी संपर्क करून आपले डिटेल एंट्रीज दिवचे आणि ते जाल्या नंतर तेच दिसा आमी एक अर्द्या तासांनी आमचे जे हे फाटी चेअरमॅन आसात, आमचे चीफ ऑफिसर आसात दिपेश बिरोळकर यांच्या उपस्थितीन आमी ते लॉटरी काडटले आणि लॉटरी काडून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशें करून रोमटा मेळान आमी 10 एंट्री फायनलायज करपाचे केल्ले आसा. चित्ररथान 15 एंट्रीज फायनल करपाचे केल्ले आसा आणि फोक डान्साक आमी 10 एंट्रीज फायनल करपाचे केल्ले आसा. आणि हे तांकां पयलीच दिसा आमी आमचे जे कितें गायडलायन्स आसा गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान जे आमकां निवडणूक आचारसंहितेच्या संदर्भात जे गायडलायन्स दिले आसात ते तांकां सांगतले आणि आमचे कितें गायडलायन्स आसा ते तांकां स्पश्ट करतले. आणि ते पद्दतीन आमी रोमटा मेळ जे आसा हे फाटी आमी कितें केलां 4चो टायम दिवन एटलिस्ट आमी 4:15 तरी सुरू करपाचें केल्लें आसा. आणि हे फाटी आमी रोमटा मेळ जे आसा हे दामोदर मंदिरा कडल्यान सुरू करतले. त्याच्या नंतर चित्ररथ आसा हे सादारणशे 5 वरांचेर आमी सेंट एंड्रू चर्ची कडल्यान सुरू करतले आणि अशें करून ते आमी कार्यक्रम सादर करतले. हे फाटी आमी एक चेंजीस केला ते आमचो हे फोक डान्स लोकनृत्य जे आसा हे आमी हे फाटी स्वता रस्त्या वयल्यान आमकां तांकां वचपाक दिवचे ना, कारण वेळेचे निर्बंध असल्या कारणान आमी तांकां पालिके म्हणजे मंच आसा, स्टेज आसा, स्टेजी फुडल्यान तांकां परफॉर्म करपाक लायतले आणि थंयच तांकां जजींग तेजें परीक्षण जातलें. तेच बरोबर आमचे फॅन्सी ड्रेस जे आसा हे आमी जवळ जवळ 4 वरांचेरूच सुरू करतले हे फाटी फॅन्सी ड्रेस आणि थंय सुद्दां आमी लिमिटेड एंट्री दवरल्या. 10 ज्युनियर कॅटेगरी आणि 10 सिनियर कॅटेगरी अशें दवरलेले आसा. आणि अशा पद्दतीन आमी सादारणसो आमी जो टायम जो आसा हो आमकां 9:30 रातचे 9:30 ते 10 पर्यंत वायंड अप करपाची आमची तयारी केल्लेली आसा. आतां मेन आसा ते चित्ररथ 3रे दिसा 3 एप्रिलाक ते दिसा आमी कितें केलां सगळ्यांक कामां वांटून घेतलेलीं आसा. आणि हे फाटी आमकां आमच्या बरोबर सरकारी अधिकारी आसा, सरकारी अधिकाऱ्यांची टीम आसा, पुलीस आसा आणि आमी स्क्रिनींग कमिटी केल्लेले आसा. फाल्यां जे खंयचे आतां चित्ररथ आसा चित्ररथ आमी तांकां पयलेच दिसा इन्स्ट्रक्शन दितले की बाबा ल्हान मारुती वॅनाचेर किंवा हेजेर ती तुजी जीप आसा असल्या हेजेर ते चित्ररथ सादारणशे अवॉयड करचे, कारण चित्ररथ म्हटलं की ते लोकांक पळयतल्यांक सुद्दां एक चित्ररथ कसो दिसपाक जाय. कोणी 1-2 बैल हाडले आनी चित्ररथ म्हटलं जाल्यार तो चित्ररथ जावपाक जायना. अशा पद्दतीन ताका आमी थोडे गायडलायन्स ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेले आसा. ते गायडलायन्स आमी तांकां दितले आनी त्या प्रमाणे तांकां टायम दितले. आनी अशे तरेन आमच्या हे फाटी जो वास्कोचो जो शिगमोत्सव आसा तो आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन कोणाकूच दुखयनासतना सेलिब्रेट करपाक साजरी करपाची आमी तयारी आमच्या पद्दतीन केल्ली आसा. अपील करता सगळ्या